हे गाइस, वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळी तुम्ही? आय होप सो तुम्ही सगळी बरी आसतली आणि सगळी बरी आसपाक जाय. आम्ही बीन बरी आसा, सध्या बरी आसा म्हणू शकता. कारण तिळारीचे उदक सोडला. तुमच्या थंय न्यूज पावली की ना तुमच्या पर्यंत? आमच्या हांगसर न्यूज येयल्या सध्या. व्हॉट्सॲपार बीन सगळ्याकडे न्यूज घातल्या, नोटीस करतल्या की तिळारीचे उदक रिलीज केले म्हणून. आणि पळोवया आता कसो कितें प्रॉब्लम फेस करचो पडटलो तो. कारण जेन्ना जेन्ना तिळारीचे उदक सोडटा तेन्ना तेन्ना आमकां भरपूर प्रॉब्लम फेस करचो पडटा. कारण भयानक उदक येता, मागीर घरान बीन उदक येता आणि आमच्या फाटल्यान जी बांय आसा पळय थंय मेरेन टच जाता उदक. पोर्सान बीन सगळ्या बुडटा सामकें. तेका लागून हांव पयलींच हांगसर येयलें. जेन्ना म्हाका न्यूज गावली तेन्नाच हांव हांगसर येयलें सद्या. आणि थोडें म्हटलें सामान शिफ्ट करून दवरया, कारण अचानक उदक भरलें एका प्रॉब्लम जाता. मागीर सामान खंय दवरतली, कशें दवरतली. आनी मम्मी ना सद्या, मम्मी शेतान गेले, सो ती येतली लेट. तो मेरेन कांय सांगू शकना कितें. आणि पळोवया. हरशीं तर काल मोपा बीन उदक भरलेलें, मोपा हसापुरा बीन काल उदक भरलेलें. खंय आमच्या हांगसर उदक नासलें, पूण आतां थोड्या कुळागरान उदक येयल्लें आसा. काका गेले, अजून हांव वचून पळोवंक ना, बट आमच्या पोरसानसून हांगसून दिसता उदक भरला म्हणून. आणि जी काकी आसा शेजारीन ती सांगताली उदक भरला म्हणून थंय. सो पळोवया उदक कशें कितें आहा. आणि चड उदक ना भरल्या पुरो, कारण आमकां चड प्रॉब्लम फेस करचो पडटा. कारण आमचें घर मातशें खूबच सकयल आसा, सो तेका लागून. आणि पळोवया कशें कितें. कारण तिळारीचें उदक म्हटलें ना का भरपूर प्रॉब्लम फेस करचो पडटा. सो मेन प्रॉब्लम तो. सो पळोवया कशें कितें जाता तें. थोड्या वेळान हांव वयतलें सकयल कुळागरान उदक कितलें भरलां तें पळोवपाक. पळोवया कशें कितें उदक भरलां तें. आनी तेच्या पयलीं हांव थोडें सामान शिफ्ट करून घेता. पावसान वातावरण पळयात कशें कितें जालां. एकदम काळोख केला सामको पावसान. पावस अजिबात कमी जायना. आणि ही जी बांय दिसता पळयात हांगा मेरेन उदक भरता. हे फातर बीन दिसता पळयात थंय सगळ्याक उदकूच उदक आसता. आनी ही पळयात ही भिंत आमची आसा. जे पायप दिसता पळयात थंय मेरेन उदक टच जाता सामकें. सो गायज चला आमी या सद्या उदक पळोवया कितले मेरेन भरला तें. कमीत भरल्या पुरो. आनी हांगसर सगळ्याक उदकूच उदक आसता. मागीर भरपूर कितें स्नेक म्हणात आनी म्हणा कितें कितें येत आसता. कमीत भरल्या पुरो. आनी ही जी एरिया दिसता पळय सगळे हांगसर सगळ्याकूच उदक जाता. मागीर पळोवया सद्या. पावस मातसो कमी जाल्यार बरें, उदक तितलें हें जावचें ना. पूण पावस अजिबात कमी जायना. आनी ही जी एरिया सगळे उदकान भरता. मागीर हे पळयात हांगसर थोडें उदक भरलां. हांगसर पळयात उदक भरलां सगळें. आनी काळोख दिसता सामको. हे पळयात हांगसर उदक भरलां सगळें. कारण हे सगळे ब्लॉग आसा. हे पळयात एकदम थंड वातावरण आसा सामकें. आनी थोडें उदक भरलां. हे पळयात हांगा. पळयात हांगसर उदक भरलां थोडें. इतलेंच उदक आसल्या पुरो, चडोंक जायना उदक वयर, नाल्यार मागीर वयर येतलें आमच्या हांगसर. सो पळयात सद्या इतलें आसा उदक. आनी इतलेंच आसल्या पुरो देवा पाव. आनी ह्या उदकान कोण येवन रावत न्हू सांगू शकना. मगरी बीन येवन रावं शकता ह्या उदकान. हांगसर खरोंक ना तितले दिसना हांगसर, पूण भरपूर झाडां बिडां पडल्या हांगसर वाऱ्यान, आय थिंक सो. आनी हांगसर मात उदक भरलां. इतलेंच आसल्या पुरो, वयर चडोंक जायना अशें. परत व्हडलो पावस येयलो आनी हांव हांगसरूच उरलें आनी उदक पळोवपाक गेल्लें. सो हे पळयात उदक आसा सगळी कडेन. इतलेंच उदक आसल्या पुरो, वयर चडोंक जायना, नाल्यार प्रॉब्लम जातलो मागीर. आनी ह्या उदकान कोण कोण येवन रावत न्हू सांगू शकना. हे पळयात इतलेंच उदक रावल्या पुरो, हेच्या वयर वचोंक जायना. सो हांव वयता आतां, कारण हांगसर न्हय कोणूच ना. आनी कॅमेऱ्याचेर म्हज्या उदक पडलें. सगळे झाडां बीन पडलेलीं आसा हांगसर. वाऱ्यान पळयात झाडां बीन सगळीं पडल्यात हांगसर.
उदक चढ जर चढत न्हू हे सगळे मागीर उदकान भरता. आणि ही पळयात आमची कोक, ही सुद्धा मागीर बुडटा आणि बुडोन बुडोन अर्दी मोडल्या ती सामकी तिळारीच्या उदका बरक बरोन. आणि हांगसर पळयात. सो हांव वयता आतां. उदक पयलें हांवें कितलें आहा तें आनी तितलें आसलें पुरो. पावस कंटिन्युअसली चालूच आहा, कमीच जायना. आनी अशें दिसता ना पावस जेन्ना जेन्ना पयलीं पावस पडटा पळयात तेन्ना भरपूर बरें दिसता. बट अशें कितें उदक बीन भरलें ना का अशें दिसता की पावसूच नाका. कारण मागीर रातच्या टायमार बीन उदक भरता पळयात तेन्ना कोणूच नासता ना हेल्प करपाक. अशें जाल्लें आसा आमच्या वांगडा. कारण केन्ना सकाळ जाता अशें आमी चिंतता मागीर रातची उदक चड जालें जाल्यार. कारण आमच्या घरान आमी दोगांच आसता न्हू. सो तेका लागून उदक ना भरलेलें बरें. खरेंच भंय दिसता कारण आमी दोगांच आसता मागीर. सांगूं शकना हांव तुमकां, एक्सप्रेस करूं शकना म्हाजी फिलींग. आनी हो आसा आमच्या घरा फाटलो वॉटरफॉल पळयात. बारीकसो वॉटरफॉल म्हणू शकता आमी हेका हांगसर वेळ. हे सगळ्या वयरसून उदक येता. आता तरी कमी येता कारण पावस मातसो कमी पडटा तेका लागून, नाल्यार भरपूर उदक येता हांगसर ना. पांय सुद्दां दवरूं शकना ह्या उदकान, इतलो ओवरफ्लो जाता मागीर. भरपूर उदक येता मागीर हांगसर. सद्या पावस कमी आहा तेका लागून येयना. आनी हांगसर टच जाता सामकें उदक कितले भिंतीक आमच्या. आनी हांव आसलें तशें परत कुळागरान येयलें कारण काकी वयता कुळागरान. सो हांव वयता तिच्या वांगडा. आनी पावस गेलो सद्या. सगळ्याक एकदम काव 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 जाता. हे कितें म्हणटात ते बेडके सामके काव 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 करता. तिळारीचा उदीक सोडला आनी उदकान न्हू कळना अंदाज असो ना. आनी ही पळयात काकी उदकान सामके बिंदास भोंवता. नाल बीन नाय पडले जाल्यार सामके व्हांवून येतले. तशें बरें आसा उदक. आनी सामके जे बेडूक आसता ते काव 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 करता. बॅकग्राउंड म्युजीक दिता आमकां. आनी उदकाचो अंदाज कळना तरी पूण काकी पळया फुडें मेरेन गेली. तितलो म्हाकाय वांगड गावलो काकी वांगडा वचो. आनी कोण येत न्हू व्हांवोन बीन हितून कळपाचें ना ह्या उदकान. ती पळयात काकी थंय गेल्या. तरी सद्या इतलेंच उदक आसल्या पुरो, चड वाडोवंक जायना. पावस येत नाय जाल्यार म्हाजो मोबायल गेलो मागीर ब्लॉगिंग बीन कांय ना. कारण त्या दीस जाल्लें हांव सावली डॅमार गेल्लीं आमी. सॉरी सावली डॅमूच न्हय, सावली डॅमारूच गेल्लीं आमी डॅम पळोवपाक. आनी मोबायल भिजलो आनी मागीर तो म्हाजो मोबायल मोडलो. सो ती पळयात काकी. उदक सामकें क्लीन आसा पूण उदीक निवळ आहा न्हू गे. उदीक निवळ आहा. आनी हांगसर पळया रोजीचें झाड आसा, रोजीचें झाड. आनी ह्या सायडीन आहा ते शेत सगळे. हे पळय हे सगळे शेत. आनी ह्या सायडीनय सगळे उदकूच आसतले. आनी हांगसर न्हय कितले मगरी म्हण कितें म्हण आसा सांगयना कारण ही एरिया सगळी मगरींची म्हणू शकता. मगर आसतलीच 101%. सो तेका लागून म्हणटा हांव ह्या उदकानूय येवं शकता ते मगरी बीन. बापरे उदक कमी जाल्या पुरो. काकी भायर सरली उदकांसून आनी हांव उरलें.
म्हाका अशें कित्याक दिसलें की उदक वाडलें म्हणून. वयताना तितलें दिसोंक ना उदक चड आसा म्हणून. बरें हे पळय उदक तशें आसा बरें. आनी काकी बिंदास भोंवता पळय. भंय बीन दिसना काकी. एक राउंड जालो म्हाजो परत काकी वांगडा आनी बिंदास आमी पावसान भिजता सामकी. पावस येयलो परत आनी काकी खबर नासलें तिळारीचें उदक सोडलां तें. सो तिका सांगलें कारण ती काय बरें पडटलें मागीर कितें सामान बीन दवरपाक. आनी पावस येयलो सो आतां हांव वेट करता मम्मीचो. परत वयचें नासलें हांव. काकी येयली म्हणून परत गेलें. हा कारण सकाळच्यानूच उदक आसा. भरलेले पावस येयलो पावस. तर फ्रेंड्स आयचो ब्लॉग म्हाका हांगसरूच एंड करचो पडटलो कारण मम्मी येयल्ली आसा. सो पोरसांतलें सामान आमी थोडें शिफ्ट करून घेता काळोख पडच्या पयलीं. आनी अजुनूय व्हडलो पावस पडटा. उदक चड वाडच्या पयलीं सामान म्हटल्यार थोडें शिफ्ट करून घेवया. तेका लागून हांगसरूच एंड करता आयचो ब्लॉग. आय होप सो तुमी म्हाका समजून घेतली. आणि प्लीज सगळ्यांक सेफ दवरा. तुमच्या सराउंडिंग सेफ रावा तुम्ही बी कारण सगळ्याक अलर्ट केल्लें आहा. उदक सगळे कडेन भरलेलें आहा. सो प्लीज सेफ रावा. आणि फाल्यांच्या व्हिडिओन हांव तुमकां सांगतलेंच उदक कमी जालें की चड वाडलें तें कळटलें तुमकां नेक्स्ट व्हिडिओ. सो गायज चला तर आयचो ब्लॉग हांगसरूच एंड करूया. आय होप सो तुमकां आयचो ब्लॉग आवडलो आसतलो. ब्लॉग आवडलो असो जाल्यार लाईक शेअर सबस्क्राईब करूंक विसरू नका. परत एकदा मेळुया एका नवीन व्हिडिओन. त्या म्हणसर देव बरें करूं तुमचे सगळ्यांचे. बाय.